मोगाच्या भाव बिन्यानो, आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 32व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आज आम्ही नियाळचो वांजेल जावन आसा माथेवा प्रमाणे अध्याय 25 वाक्य 1 आणि 13. आणि ह्या वांजेलांत जेजू आमकां 10 देडयांची ओपार सांगता आणि ही ओपार आमी समजूनचे पयलें जेजू ताचे फुडें 2 तसल्योच ओपारी वा घडितां आमच्या मुखार दवरता. पयले जावन माथेवाचो वांजेल अध्याय 24 वाक्य 40-2 आणि 40-5. थंयसर सोमयाच्या दिसा विशांत तो उल्लेख करता आणि जेजू म्हणटा, हो दीस कोणाकच कळीत ना, केन्ना तो जातलो केन्ना तो घडटलो कोणाकच खबर ना. आनी उपरांत त्याच अध्यायांत वाक्य 40-5 आणि 50-1 हांगासर विस्वासी आणि अविस्वासी साकरा विशांत तो आमकां कळयता वा सांगता. आणि विस्वासी साकर जावन आसा जो ताच्या धनियाच्या येण्याक राखून रावता, तयार रावता आणि धनियाक तो भेटता आणि धनी ताका फावो तें प्रतिफळ दिता. आणि ह्यो दोनी ओपारी वा घडितां सांगल्या उपरांत आयच्या दिसा 10 देडयांची ओपार आपल्या आपोस्तलांक तो सांगता आणि ह्या ओपारी मुखांतर आपल्या आपोस्तलांनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक फावो ते रितीन तयार रावन तो तांकां आपणूय दिता. आतां ही 10 देडयांची ओपार समजूनच्या पयलें जुदेव संप्रदाय वा जुदेव संप्रदायांत काजाराचो साक्रामेंत कशें ते संभ्रमताले म्हणलें आमी समजूनचें गरजेचें जावन आसा. जुदेव समाजींत वा जुदेव संप्रदायांत काजार सुमार 1 हप्तो ते संभ्रमताले आणि काजाराचो होरेत वा न्हवरो आपल्या घरांत व्हंकलेच्या नवराक घरा तो चल वेत आसलो आणि अशें तो चल वयत आसतना सुमार 1 हप्तो जात आसलो आणि रातीन काळोख जाल्ल्या वरवीं सांगाता ते दिवे आणि दिव्या सांगाता तेल घेत आसले. आणि होरेत व्हंकलेच्या घरा पावत आसतना भोवशा काळोख जात आसलो आणि व्हंकलेच्यो धेडयो ताका सुमार 1 हप्तो राखून रावल्या वरवीं तांचें तेल उणें जावचें दिवे पालोवची परिस्थिती आसली देखून जणवायच्यो वा बुदवंत धेडयो तांचे सांगाता दिव्यांनी तेल घेवचें आमी थंयसर वाचतां वा आमकां कळीत जाता. आनी अशें जेन्ना हो होरेत तांच्या व्हंकलेच्या घरा तो पावत आसतना हे धेडयो दिवे घेवन ताका स्वागत करतात आणि अशें थंयसर काजाराचो संभ्रम व्हंकलेच्या घरा आराम जाता. आणि ही एक ओपार सांगून जेजू आमकां आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक फावो ते परी राखून रावून तो आमकां आपणूय दिता. आणि दिवे जावन आसा संकेतीक रितीन हर एक क्रिस्तांव भावार्थी पवित्र स्नान घेतलो हर एक भावार्थी क्रिस्ताचो उजवाड तो आपणायता आणि क्रिस्ता बरी संवसारांत उजवाड दिवंक जेजून ताका आपण दिला. आणि हेच आमी वाचता माथेवाच्या वांजेल्यांत अध्याय 5 13-16 जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसा पृथ्वीचे उजवाड आणि पृथ्वीचे मीठ आणि तेल जावन आसा देवाची कृपा. अनेक उतरान आमी सांगचे जाल्यार आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमचो उजवाड सगळ्या संवसारात परगट जावंक जाय. आणि हे एक ओपार जेजू आमकां सांगून आमी सदांच जेजूच्या येण्याक वा जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक फावो ती तयारी करून तो आमकां आपण दिता. पूण आतां हर एक क्रिस्तांव भावार्थी वा हर एक क्रिस्तांव भावार्थ्याक आमी पळयल्यार थंयसर 2 पंगड आसात. एक क्रिस्ती भावार्थी जो पवित्र स्नान घेता आणि क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे जी कृपा ताचे थंय आसा, उजवाड ताचे थंय आसा आणि ताच्या प्रकार एक परिवर्तनाच्या स्पिरितान निरंतरी जेजूच्या दुसऱ्या येणाक पातकां परतवणेच्या वरवीं वा प्राचिताच्या स्पिरितान एक बरे आणि कृपेचे जिवीत तो जियेता. आणि अशें जेजू आयिल्ल्या वेळार जेजू सांगता ताका वचूंक सुलभ जाता. आणि दुसरो भावार्थ्यांचो पंगड जावन आसा जे क्रिस्तांव जातात,
क्रिस्ती भावार ते आपणायतात, पूण क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे आमचे तांचे जिवीत जियेनात आनी एक आळसायेन म्हणलेल्या बरी ह्या संवसारांत ते जियेतात. आनी अशे जे तयार असले जेजू बराबर ते वेतात, जे तयार नासले ते फाटी उरतात, तांकां जेजू आपलें दार धांपता. आनी हे सगळी परिस्थिती आमी पळयत आसतना सवाल आमचे मदीं उजोवंक पुरो, तर जेजूचें येणें केन्ना घडटलें? भोवशा आमकां कोणाकच कळीत ना. जेजू सांगला ताकाय कळीत ना, केवळ ताच्या बापाक मात्र कळीत आसा. पूण म्हत्वाचें जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत निरंतरी तयार रावचें. देखून आज आमी क्रिस्तांव जावन जायतें जिवीत वा जायतीं वर्सां क्रिस्तांवपणांत आमी जियेलां. देखून आज आमी खंयच्या पंगडांत सेरवता? वा बुदवंत देडयो आमी जावन आसा आमगी, वा बूद नातल्यो देडयो आमी जावन आसा? भोवशा आमी ह्या बूद नातल्या देडेच्या पंगडांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत आमी आज व्हरून पळोवया आनी थंयसर आमचें थंय उणें पडलेलें तेल आमी सांगाता घेवया आनी आमचो उजवाड सदांच जळतो आमी सांबाळया. आनी अशें पृथ्वीचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन आमकां सदांच जेजूक मानतात असलें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवंक प्रयत्न करया. आनी अशें सदांच मन परिवर्तनाच्या स्पिरितान आमचे संवसारांत जिवीत जिवंक जेजूच्या दुसऱ्या येणाक फावो ती तयारी करूंक तोच क्रिस्त आमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागया.